राज्यात पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान रस्त्यार पडिल्ल्या खड्ड्यांनी पावसाचें उदक सांठवलां, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत घेवन गाडयो चलोवच्यो पडटा। पळयात हर्मल वाठारांतले उदकापोंदचे रस्ते, दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकर। फाटल्यान पळयता तुमी पावस जो फाटल्या दिसांनी पडला आनी पडटा तेतूर हांगा हे आमी आतां सद्या हांव हर्मल हेचेर आसा, जी ट्युरिस्टीक प्लेस म्हण मानली जाता आनी हांगा ट्युरिस्ट हजारो संख्येन येता। हर्मल म्हटल्या सारको एक व्हडलो बीच इंडियेन आनी हांगासर सगळे ट्युरिस्ट ह्याच रस्त्या वयल्यान येता आनी होच मेन रस्तो आसा। आनी पळोवपाक गेल्यार ही परिस्थिती आयची न्हय जाल्यार फाटली कितलेशींच वर्सां हेच सिच्युएशन हांगा आसा। पण डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट म्हाका दिसता हेचेर अभ्यासच करिना, कारण हांगा वॉटर लॉगिंग जाता। हे तरी बरें आसा, इतले तरी बरें आसा। जर व्हडलो पावस येयलो आनी भर पावसाच्या दिसान मागीर दोपारभर उदक मेळटा आनी तेका लागून गाडी अर्दी बुडटा, तरी आसतना त्यो गाडयो पळय कशे आवाज येता, कितले व्होणे व्हडले आसा ते कोणाकूच अदमास येना। उदक आसल्या कारणान कोणाक कळना केदो व्हडलो व्होणो आसा। आनी हे सगळे केन्ना चवथी पयलीं सगळे करपाचे असले रस्ते आनी म्हणजे तेका टेम्पररी तरी कितें तरी सोल्युशन करपाचें आसलेलें, पण चवथी पयलींय ना। आनी म्हाका दिसता आतां दिवाळे पर्यंत हेच सिच्युएशन अशेंच आसतलें, कारण इतलें उदक हे अशें हे रस्त्यार आसा की कोणाक अदमास येना की खंय कितें आहा तें। आनी जो येता तो ह्याच उदकांतल्यान येता आनी जेका कोणाक सारकें कळना ते टू व्हिलर खुबशे जाण पडटा, कारण तांकां खबर नासता सकयल केदो व्होणो आसा तो। सगळ्याच रस्त्याची दुर्दशा अशीच जाल्लेली आसा। आसव्यां वचा थंय तशें, मांद्र्या वचा थंय तशें, खंय जरी फिरले जाल्यार हेच सिच्युएशन वयता थंय तुमकां दिसतलें। आनी डिपार्टमेंट जे अलायनमेंट रोड आसता तेचेर म्हाका दिसता लक्षच दिना, करपाक जाय म्हण काम करता, कारण आमी काम केलें हें दाखोवपाच्या खातीर म्हाका दिसता हें काम चल्लां आनी हें खरें पावसा पयलीं करपाचें आसलेलें। जाल्यार सरकारान चवथी पयलीं राज्यांतले थोडे तरी रस्ते खड्डेमुक्त करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन तरी कसलीच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोकांक दिसपट्ट्यो सरकशी करच्यो पडटात। पळयात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।